मस्त मस्त भारती पै माताजी यांनी मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी मस्त धन्यवाद मग एक एक सेव केले अवकाश दिले. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. सप्तकाजी रत्पूर्वक धन्यवाद आणि रत्पूर्वक स्वागत असा आयचे श्रीमद भागवतमचे एक अति श्रेष्ठ आणि अति एक पवित्र एक भागवत असं श्रीमद भागवत आमगे जीवनांतू कशी परिवर्तन कशी बदलावण आमगेले एक मनाच की हृदयाच की कशी शुद्ध जावचे आमगे जीवन शुद्ध करचे हे भागवत आमक शिकयता. आम्ही पळयता आशिल्ली लास्ट सेशन आणतो नारद मुनियांनी वासुदेवाले कन्वर्सेशन चर्चा चलता आशिल्ले. वसुदेव तांकां निमगिता नारद मुनीक की हे जीवन परिपूर्ण कशी करून घेवचे कशी देवाल भक्ती करचे कशी हे भवसागरान तू पार जावन भगवत धामा वचचे म्हणून तांगेले हे आशिल की तांणी मागशी जेवणान तो सुतप आणि प्रश्नी देवकी आणि वासुदेव तांणी मस्त काळ तपस्या करून देवाक तांगेल पुत्र जाव का म्हण एक अभिलाष दवरन एक प्रार्थना करून तपस्या केले. ते तपस्या फलान तो कृष्ण तांका तांगेल सुपुत्र जावन येता. कडे तांक पश्चाताप दिसता हांवें कृष्णाक हांगा पयले परम पुरुषोत्तम परमात्माक हांव कृष्ण परमात्माक हांगा हे जगार पयले ताजे बदला हांवें मेगेल जीवन शुद्ध करून परिपूर्ण करून देवाल धामाक हांव वचक आशिल्लें म्हणून तांकां पश्चाताप जाता. तेन्ना तांणी आता देवाक तरी आपण ते तपस्या करून प्रार्थना करून तांगेली इच्छे हे परिपूर्ण पूर्ण केल्ले आसा. तांणी आता देवाक कशी आपल्याला मोक्ष प्राप्ती खातीर निमगुचे म्हणून तेन्ना तांणी एक शुद्ध भक्ताला आश्रय घेता ती नारद मुनीला आश्रय घेवन नारद मुनीला निमगिता ती की कशी आमगे जीवन हांव परिपूर्ण करूं भगवत धामा कशी वचूं म्हणून. तेन्ना नारद मुनी तांकां महाराज निमी आणि योगेंद्र नवयोगेंद्रा मध्ये जाल्ले कन्वर्सेशन तांकां सांगता ती की कशी नवयोगेंद्रान तांणी निमी महाराजाक ऐकत असवे माताजी क्लियर असवे आवाज. वय वय ओके. निमी महाराजांना निमी महाराजाक नवयोगेंद्रान कशी तांकां मार्गदर्शन दिले. निमी महाराजान 9 क्वेश्चन तांकां 9 एक श्रेष्ठ क्वेश्चन तांकां ग्लोरियस क्वेश्चन्स म्हणतात. हे काही साधारण प्रश्न नाही हे जगाचे आध्यात्मिक विषयाबद्दल तांणी निमगिल्लो आसा. तेन्ना निमी महाराजाक तांणी मार्गदर्शन करतात. तांतो आम्ही 3 क्वेश्चन केल्लो आसा. पहिले क्वेश्चन माताजीन सांगले वरी की कशी हे सगळे मानव समाजाक हित आणि सुख दिवचे विषय खंयचे आणि हे जगांतून भयांतुल्यान आम्ही मुक्त जावचे कशे म्हणून पहिले प्रश्न आशिल्ले. तदनंतर दुसरे प्रश्न आहे की वेगवेगळे प्रकाराचे भक्त उरता ती तांगेले स्टेज लेवल कसं उरता तांणी कशी तांगेल स्वभाव तांगेल गुण कशे उरता तांगेले वर्तन कशे उरता म्हणून हांवें चर्चा केल्लो आसा. तदनंतर तिसरे प्रश्न आहे की देवाले बहिरंग शक्ती माया इवन व्हड व्हड योगी लोकांक कशी भ्रमित करता म्हण ताजे बद्दल आम्ही चर्चा केले. हे मस्त
व्हड चॅप्टर आसा, मस्त विस्तार आसा. जाल तितले ताका कंप्रेस करन, जाल तितले सरळ करन सांगच्या प्रयत्न करता. म्हगेला कसले चूक असल्यारी तुम्ही क्षमापण करता. मस्त कॉम्प्लिकेटेड चॅप्टर असे, टेक्निकल चॅप्टर असा. त्यानंतर चौथे प्रश्न ताणे विचारता ती की माया इतलं आमकां प्रभाव करता, हे मायान तुल्यान भायर येवच कशी म्हण तांणी प्रबुद्धाका निमगिता ती. त्यांना प्रबुद्ध सांगता ती की हे मायाल काम हे प्रत्येक जीवक हांगा बांधून घालचे. कशी ते एक तांकां एक हे उरता की त्यांनी विसरून वतात तांगेले मूल स्वरूप खंयचे म्हण विसरून वता ती. तांणी तांगेल शरीर म्हण लेखतात. हांव हे शरीरा संबंधान पुरा हे मेगेले, हे मन मेगेले अशें म्हणून अशी जावन ते एक जन्म मृत्यूचे चक्र अंतू तांणी शिरकून वता ती. कसले म्हळ्यार हे शारीरिक स्तरारी तांणी जीवन करचे मुखार येता ती. तशी ते जगाचे मेन अट्रॅक्शन म्हळ्यार कसं न्ही, मेन हे म्हळ्यार हे जगाक आमी शिरकून पडचे बंधन जावचे खंयचे म्हळ्यार अट्रॅक्शन आणि अटॅचमेंट. आमगेले अट्रॅक्शन विरुद्ध दिशेन वता. काम प्रवृत्त जीवनांतू लोकांक अट्रॅक्शन जाता. आतां आमी पळयता ती आमी खंयचे एक ऍड पळयता ती टीव्ही जावं नवे भायर आमी पोस्टर्स जावं पळयता ती प्रत्येक विशयांतू एक स्त्रीक एक एक कसं म्हणतात तुम्ही अश्लील रीतीनं प्रदर्शित केल्लो उरता. तांत कळता लोकांल मनोभावाने कशी तांणी हे काम प्रवृत्तीन कितलो आसक्त आसा ती, ते दिशेन तू कितले तांगेले विचार तांणी घालता आसा ती म्हूण. आनी अटॅचमेंट म्हणजे परिवाराक आणि चेडूं रिलेटिव्स म्हणून लोक तांणी तांणी पयशे कमयता ती फॅमिली मेंटेन करता ती अशी पुरा तांगेले जीवन तांत घालता ती. हे जगार प्रत्येक मनश तांणी सुखाची मागशी आसा ती, सुख प्राप्त करचे पळयता ती. तांणी जास्तीपणी पयशे कमोवन तांगेले प्रॉपर्टी करन, व्हड प्रॉपर्टी करची, व्हड बँक बॅलन्स करची, वाडीक करचे, चेडूं करचे, प्रत्येकाचे मूल उद्देश कसले सुख प्राप्ती करते. जाल्यार हांगा दुःखालयम अशाश्वतम म्हणलें आसा. हांगा इतलें दुःख आसा, हांगा खंय सुख ना. हांगा चुकीच जाग्यार आमी सुख आमी सोदता आसा ती म्हण हांगा सांगिल्लें आसा. आनी ते न्हय अशी हे जगाचे 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आमकां हे जगांतू बंधन करून घालता. तेन्ना हे अशी हे एक जीव हे भौतिक जगतांतू अशी एक शिरकून पडले. जन्म मृत्यू जरा व्याधी एका नंतर एक जन्म घेत 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 हेचे हांतू आमी शिरकून पडल्या ती. तेन्ना प्रबुद्ध तांकां एक सोल्युशन दिता की कशें करचें हे मायाचे हांतू आमी मुक्त कशी जावचे म्हणून. तेन्ना तांणी सांगता ती कोण बी इतले सिरियस आसा ती की हे एक रियल हॅपीनेस एक खरेच एक सुख मेळका म्हण आसल्यारी कसं करता एक योग्य गुरुचे आश्रयांतू आमी देवाल भक्ती करची कशी म्हणून आमी शिकून घेवका. आणि हांतू तांणी एक योग्य गुरुले एक योग्य गुरु म्हळ्यार कशी उरता, गुरु लेक हे कशी उरका आणि शिष्यान कसन करका म्हळ्यार एक तांणी सांगता ती की गुरु म्हळ्यार कोण तो एक आत्मसाक्षात्कार केल्लो उरका ताणे आणि शास्त्राचे सार ताका गोतूर आणि मेन म्हळ्यार देवाले कृष्णाल भक्त उरका आणि एक वैष्णव परंपरेंत आयिल्लो. आता आमी सांगता ते पळयता ते आता कालमानान तो प्रत्येक लोक थोडे साधू जाल की तागेले हांतू कसले एक मंत्र शक्ती नवे कसले एक शक्ती आयली की तो सांगता आपूण गुरु आपूण कितें कर येतो म्हणून अशें ते तसल गुरु कसं म्हणता ती स्वयं प्रेरित नवे सेल्फ मेड गुरु अशी गुरु आमी आश्रय घेवचे ना. गुरु म्हळ्यार कोण परंपरागत जावन आयिल्लो उरता. ते परंपरा खंयच्यान उरका वैष्णव परंपरा ते कृष्णाच्यान सूर जाल्लो उरता ते परंपरा अशी वैष्णव संप्रदायांत ताणे आयिल्लो उरता म्हणून. तदनंतर कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली देवाल भक्तींतू देवाल सेवेंतू ताणे आपले जीवन करता. तसल गुरुचे आमी आश्रय घेवका. आणि आता डिसायपल
शिष्यान कसन करता. सांगितलं असा एक शिष्यानं अशी योग्य गुरुले आश्रय घेवका आणि ते गुरुले सेव करका, नम्रपूर्वक भक्तिपूर्वक गुरुल सेव करका. कशी भगवद्गीतान तो सांगितलं असा, तद्विधी परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. तद्विधी परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिपातेन पहिले सेव करता गुरुले. अनन्य भावाना नम्र भावाना गुरुल सेव करता. आणि आमगेले जीवनात आमगेले आध्यात्मिक जीवनात कसले प्रश्न असा संशय असा आमकां सलर्थ जावना ते एक प्रामाणिक भावानं आम्ही चॅलेंजिंग रूपान नाही प्रामाणिक भावानं गुरुक आम्ही प्रश्न करका त्याचे अर्थ आम्ही करून येवका आणि तदनंतर गुरुल आश्रय आणतो आम्ही शास्त्राचे अध्ययन करता गुरुल मार्गदर्शनांत शास्त्राचे अध्ययन करता आणि गुरुल मुखार विंदानं आम्ही कृष्णाले गुण रूप लीले पुरा ऐकू का म्हणून आणि गुरुले आज्ञे आम्ही पालन करता. तेन्ना ते हरिनामाचे अपराध आम्ही हे करता ती 10 ऑफेन्सेस ऑफ द होली नेम तांतू तिसरेच एक हे असा अपराध गुरुल अवज्ञा करचे आज्ञाचे त्याच खातीर गुरुल आज्ञाचे पालन करता. कसले म्हळ्यार गुरु इज परफेक्ट गुरु केन्ना परफेक्ट उरता आनी कसले आज्ञा दिता ती आम्ही पालन करता. म्हळ्यार आमकां गोत्तूर ना ते आमगेले खातीर बरे वय की नाही आमकां आवडता की ना तशें पळोवचें ना. गुरु कसं सांगता त्याच्या आज्ञेचे आम्ही पालन करता आणि एक गुरुले अशी आश्रय आणतो आम्ही ट्रेन जावन गुरुले दीक्ष घेवका म्हण सांगितलं असा. हे दीक्षेचे महत्व म्हळ्यार कसं न्ही एक दीक्ष म्हळ्यार आमकां एक पुनर्जन्म मेळटा आमगेले एक भौतिक जगत जीवनाचे अंत जाता आणि आध्यात्मिक जीवनाचे सुरुवात जाता. हांगा केन्ना आमी इनिशिएशन घेता ती तेन्ना एक महत्वपूर्ण एक कसं म्हणटा ती एक हे येता आमगेल्या जिवनांत परिवर्तन येता. गुरु आमगेल पुरा पाप ताणे आमगेल अंतुल्यान आमकां मुक्त करता ती आणि आमगेल भक्तीचे मार्ग आमकां ओपन करून दितात. तशी आम्ही पुरी श्रद्धापूर्वक जाणू भक्तेन गुरुले सेव करका गुरुले आदेश पालन करका आज्ञा पालन करका गुरुले दीक्ष घेवका आणि शास्त्राचे अध्ययन करका गुरुल मार्गदर्शनांत. आमी सांगिल्लें आसा गुरुल मार्गदर्शनांत आम्ही शास्त्राचे अध्ययन आम्ही स्वतः जाऊन केलं कसं जाता आमगेल मना प्रमाण आमगेल बुद्धी प्रमाण आम्ही ताका अर्थ करून घेतात आमगेल साक्षात्कारा प्रमाण आम्ही अर्थ करून घेतात केन्ना आम्ही गुरुल मार्गदर्शनांत आम्ही शास्त्राचे अध्ययन करता ती तेन्ना गुरुले आत्मसाक्षात्कार गुरुल अंडरस्टँडिंग गुरुल बुद्धी हाजे प्रकार आम्ही अर्थ करून घेतात असं म्हळ्यार गुरु परंपरागत आयिल्लो उरता गुरु तांगेल गुरुले ते शिकून आयिल्लो उरता त्याच खातीर आमकां परफेक्ट ज्ञान मेळटा गुरुल सांगता केन्ना शिकता ती अशी आम्ही पूर्णपणे ना केन्ना गुरुल आश्रय घेवचे येता तेन्ना आम्ही भक्ती करता ती तेन्ना माया जन मुक्ती जाता. अशीच भगवद्गीतेन तशी सांगिल्लें आसा कृष्ण सूर्य चैतन्य चरितामृतांत कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार याहान कृष्ण ताहान नाही मायार अधिकार. कृष्णाक एक सूर्य समान म्हणून सांगिल्लें आसा. सूर्य कसं करता सूर्य केन्ना प्रकाश देता प्रकाशमान जाल्लो उरता आणि केन्ना सूर्य अंतुल्यान ना जाता तेन्ना प्रकाश ना की कुडले अंधकार येता. तशी कृष्ण खंय आसा थंय केन्ना प्रकाश आसा ज्ञानाचो प्रकाश आसा आणि खंय कृष्ण ना थंय केन्ना अंधकार उरता म्हणून सांगिल्लें आसा. खंय केन्ना कृष्ण ना थंय माया उरता खंय कृष्ण आसा थंय माया खंय जाग उरना. आणि गुरुक सबमिशन अँड सर्व्हिस आमगेल सबमिशन उरता कशें सांगलें तांगेले आज्ञेचें पालन करता त्यांनी कसं सांगता ती गुरु युजली आमकां येवन पर्सनली अशी प्रत्येक वेळा पर्सनली हा तू हे कर तू अशी कर म्हणून आम्ही सांगच ना ती त्यांनी कसन आज्ञा दिता ती इन्स्ट्रक्शन दिता ती तांगेले एक प्रवचनांतू त्यांनी दिता ती एक जनरल जावन प्रवचनान दिता ती तांतू आमकां कसं अप्लाय जाता आम्ही कसं कर का आमगेल्यांत आनीक कसो दोष आसा वीकनेस आसा
ते पळोवन घेवन तांतू आमी कशी मुखार सुचे, ते कशे आमी सुदारून घेवचे, ते आमी अप्लाय करून घेवचे. अशें न्ही की गुरून आमकां पर्सनली आयोन सांगले नंतर ते गुरु आज्ञा जाता, नाही. गुरु जनरली जावन कसन बी इन्स्ट्रक्शन दिता, म्हळ्यार गुरु एक अपेक्षा आसा आमगेल शिष्याना हे वटू शिक का, हे वटू कर का, भक्तीन तशी प्रोग्रेस कर का, हे वटू पालन कर का म्हूण ते आज्ञेचे आमी पालन करता. केन्ना अशी आमी गुरुल मार्गदर्शनांतू गुरुल आश्रयांतू आमी एक परंपरागत प्रोसेसांतू आमी केन्ना भक्ती करता ती तेन्ना आमी माया छाजेन मुक्त जावचे येता. धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणित सांगिल्लें आसा की हे धर्माचे मार्ग डायरेक्टली देवाल हाजेन तुलेन येता. जाल्यार हे मेंटल स्पेक्युलेटर्स कोण स्पेक्युलेट करता ती, कोण ड्राय फिलॉसॉफर्स, कोण सिद्धांत कसकसल की सिद्धांत देवाल बद्दल बरयता ती तांगेल मना प्रमाण बरयतात. कसले म्हळ्यार तांणी एक गुरुला आश्रय घेना ती, नवे देवाल से भक्ती करना ती, देवाले कसले प्रेम ना तांकां, तांणी तांगेल मना प्रमाण देवाले केन्ना विरुद्ध बी तांणी बरयता ती. तेच खातीर देवाल परंपरागत केन्ना येता तसल शास्त्र आमी वाचुका परंपरागतांत आयिल्ले गुरूक आमी स्वीकार करका आनी गुरुल मार्गदर्शनांत आमी भक्ती करका. आणि असल गुरूक आमी पूर्णपणेन समर्पण करका आणि सेव करका आणि एक मिनियल सर्वेंट जावन आमी एक सेव करका. आमगेले कसलो एक अहंकार तांतू उरचो ना. केन्ना अशें आमी सेव करता ती तेन्ना आमगेले गुरु संपन्न प्रसन्न जातात आनी संतुष्ट जातात. केन्ना गुरु संतुष्ट जाता ती आमकां पुरा तांणी एक हाजेन आमकां ज्ञान दिता ती आनी ते ज्ञान अर्थ करून घेवच्यो शक्ती आमगेल्यांतू दिता ती. तेच खातीर केन्ना असल विशयांत आमकां केन्ना गुरुले संतुष्टी जाता, गुरु प्रसन्न जाता ती तेन्ना गुरुल आशीर्वाद मेळटा आनी हे आध्यात्मिक ज्ञाना अर्थ करून घेवचे आमगेली शक्ती आमकां मेळटा. अशी केन्ना आध्यात्मिक ज्ञान एक आत्मसाक्षात्कार एक शुद्ध भक्ताले मुखार विंदात आमी प्राप्त करता ती तेन्ना आमी मायांत पडचे हे मस्त कमी जाता. ताचे खातीर कसले म्हळ्यार हांगा कृष्ण सांगता की हे शास्त्रांत हांव कसन सांगला न्ही ते वटू मेगेल वर्ड्स मेगेल मुखार विंदांत येयले आनी मेगेल शुद्ध भक्त ते मस्त प्रेमान ताका स्वीकार करतात. केन्ना तांणी ते हे दुसऱ्याक दिता ती तांगेर हे शब्द मस्त प्रभाव पडता तांगेल्या आध्यात्मिक जिवनांतू पण हांगा देव सांगता ती. आणि हांगा सांगिल्लें आसा की एनीथिंग दॅट इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया. माया म्हळ्यार कसले कृष्णाले विपरीत आशिल्ले म्हळ्यार कृष्णान केन्ना कसले वस्तू सेपरेट आमी कृष्णाक सांगता सेपरेट करता ती ताका आमी माया म्हणटा ती. प्रभुपाद स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले आमी एक हांव लेक्चर दितना माईक आमी पळयता ती पळयले हे एक भौतीक वस्तू हा कसले एक आध्यात्मिक व्हॅल्यू ना जाल्यार आमी केन्ना कृष्णाल भक्तीन तू कृष्णाल भक्ती प्रचार करचे खातीर कृष्णाल एक कीर्तन करचे खातीर आमी माईक वापरता ती ते बी आध्यात्मिक जाता. अशी शुद्ध भक्त प्रत्येक वस्तू देवाल सेवेंत लायतात ताका कृष्णमय करतात. ताचे खातीर तांणी कसले एक वस्तू तांणी सेपरेट जावच्या दिना ती कृष्णान तुले प्रत्येक वस्तू ते सेपरेट जाल की आमी मायांत पडतात. ताचे खातीर प्रत्येक वस्तू आमी कृष्णाले संबंधांतू ताका हे करतात. आणि गुरु आमकां आमगेले जीवन आनीक उद्धार करच्याक आमी पवित्र करच्याक आमकां एक अर्च विग्रहाची आराधना आमकां शिकयता ती शुद्ध भक्ती करची कशी एक डुप्लिसिटी ना अशी शुद्ध भक्ती एक श्रद्धापूर्वक कशी करचे अनुकूल जावन कशी करचे म्हणून सांगेल होता ती. केन्ना असल गुरूक आमी अशी ह्या प्रकाराक आमी देवाक केन्ना शरण जाता ती तेन्ना देव बी भारी प्रेमान आमकां स्वीकार करता. हे एक उदाहरण आहे बली महाराजान भारी लायक एक प्रदर्शन केल्लें आसतना बली महाराजान तांणी इतलें तांकां देवाले श्रद्धा आशिल्ली की वामन देव स्वता येवन तांगेले वट्टू हे घेवन वता तांगेले एक संपत्त की तांगेले राज्य की तांगेले परिवार म्हळ्यार वट्टू तांणी
दाना रूपार घेऊन स्वतः 3 ಹೆಜ್ಜೆ तेन्ना बली महाराज केन्ना कळता हो विष्णू म्हणून तर तो केन्ना हे करना म्हणजे तो एक व्हड भक्त विष्णू इतले प्रीत असा विश्वास असा विष्णू कसं बी करता देव मेगेल खातीर करता म्हणून तो कडे सांगता तिसरे हे खंय दवरूं म्हणून मेगेल माथ्यार दवरूं जाल्यार म्हळ्यार हांव समर्पण करता ते एक नम्र भाव आशिल्ले हे भाव पळोवन वामन देव मुखार वचून कसं करता ताका एक विंगड लोक सूतल लोक म्हणून बन दिता आणि तितले न्ही ते सूतल लोकाचे द्वारपालक जावन तागेल सेव करता अशी केन्ना एक शिष्य एक भक्त अशी एक सेव करता श्रद्धापूर्वक जावन पण देव इतलं प्रसन्न जात की आपणे आप स्वताक दिवन सोडता भक्ताक अशें बली महाराजाले एक उदाहरण आमी पळोवं येतो आणि हांगा सांगिल्लें आसा एक शिष्य गुरुले एक आश्रयांतू मार्गदर्शनांतू श्रीमद भागवताचे अभ्यास कर का म्हणून सांगिल्लें आसा आणि देवाले कसं एक लील आसा एक दिव्य लील आसा ते वटू त्यांनी ऐकून मना हरका म्हणून सांगिल्लें आसा आणि इतलेच न्ही अशी शिष्य एक गुरुले सेव करचे खातीर एक लायफांत एक डिसिप्लिन हाडून येवका एक क्लिनलीनेस एक स्वच्छते एक ऑस्टेरिटी एक तपस्या करचे एक शांत उरचे वैदिक ज्ञानाचे ज्ञान घेवचे उत्साह दाखोवचे आणि एक सिंपल जीवन आणि सेलिबस ब्रह्मचर्याचे पालन करचे अहिंसाचे पालन करचे अशें करून एक जीवनांत डिसिप्लिन हाडूंक येवका की गुरुले बरे सेव करचे खातीर कसं म्हळ्यार गुरु अल्टिमेटली आमकां देवाले ज्ञान दिता देवा लागीं घेवन वता हाचे खातीर आमी गुरुले हे मोठो सेव करचे खातीर हे मोठो क्वॉलिफिकेशन आमगेल्यान तूं हाडूंक येवका आणि हांगा सांगिल्लें आसा की हे सेवेन तूं कसल बी एक त्रास कश्ट आयल आय आमी सहन करून घेवचे शीक का म्हण सांगिल्लें आसा केन्ना खंयचे वस्तू आमकां आवडत उरतले न्हय आवडत उरतले आमकां गुरु सांगता ती तूं 16 माळ जप कर का सततची केन्ना आमकां बरें मूड उरता चॅन्टिंग करता ती केन्ना केन्ना आमगेले आळशेपण उरता आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल लेथर्जी म्हणटा ती करच्या मन करना नवे करच्या केन्ना जायना नवे कसले एक तोंदर येता कसले एक कष्ट असले की ते सहन करणे तितले शक्ती उरका भगवद्गीतान देव सांगता मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्य स्थांते तस्य भारत खंयचे एक जीवनात सुख येत की दुःख म्हळ्यार कशें येता म्हणजे एक पावसाड येता ढगा दिवस येता शिंया दिवस येता एका नंतर एक ऋतू येता तशी आमी आमगेले जीवन बदलून घेवपाक पडता केन्ना बरे थंड वार येता केन्ना मस्त धग जाता सहन जायना केन्ना पावसू ना केन्ना मस्त फ्लड्स येता अशी जिवनांत कितली अडचण येता ती तेन्ना आमी ते टॉलरेट करून घेवचे शिकता कसन एक डिस्टर्ब जायनाशी मनांत एक दुःख नाशी ते टॉलरेट करून घेवच्याक शिकता आणि हांगा सांगिल्लें आसा की आमी मनाचे नियंत्रण करता मनाचे नियंत्रण करता आध्यात्मिक जिवनांत मनान नियंत्रण करचे मस्त महत्वपूर्ण आसा कसं म्हळ्यार प्रत्येक वस्तांक आमी जप करता ती देवाल सेव करता ती गुरुल सेव करता ती प्रत्येक आमगेले कॉन्शियसनेस आमगेले एक भावना आमगेले चेतना फिट दवरचे मस्त इम्पॉर्टंट होता हांगा रूप गोस्वामी उपदेशामृत सांगता ती वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषये तदिरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यः कशी करता एक शिष्यानं वाचो वेगम आमगेले वाणी वयर आम कंट्रोल उरता कशी आमी उलयता ती कसं करता ती केन्ना केन्ना अशी उरतले आमी चंद शब्द उलयत उरतले पण ते शब्द मागशी एक म्हणतात न्ही एक ताजे इंटेन्शन नवे ताजे एक भाव विंगड उरतले आमगेले केन्ना केन्ना तोंडांतून शब्द भायर पडटा ती केन्ना कोणा शार्प वर्ड्स उरतले कोणा मना दुःख मना त्रास कोणा दुसऱ्यांक बेजार करता उरतले तेच खातीर आमी केअरफुल उरका आमगेले वाणी वयर आमगेले कंट्रोल उरका मनसा वेगम आमगेले मना वयर कंट्रोल उरका मन केन्ना केन्ना बरे विशयार धांवता केन्ना केन्ना जास्ती करून चुकीचे विशयार धांवता
अनावश्यक विषयार धांवता ते आमी मन कंट्रोल करता आमी केन्ना भक्तीन तो मन घाल तशी आमी मनाक कंट्रोल करता जिवा वेगम हं. जीव आमी सांगिल्लो आसा जीव अगदी एक विशेष हे आसा जिबेक एक बरे असल्यार प्रत्येक आमगेले जिवनाचे एक हे म्हणत एक्झिस्टन्स पुरा जिब्बे वयरी आसा आमी कसं खाता ती ताजेर आमगेले कसन भावन येता ताचे खातीर आमी अनुकूल आमगेले भक्तीक अनुकूल आमगेले एक चेतनाक आमगेले कॉन्शियसनेसाक अनुकूल कसो आसा आमगेल्यान तो भक्ती आनीक प्रगती जावचे कसो जाय देवाले एक प्रसाद खावचे देवाले बद्दल उलोवचे देवाल बद्दल प्रचार करचे देवाल नाव घेवचे हाचे खातीर आमी जिबेचो उपयोग करता नाजाल्यार जीव पुरा अनावश्यक वस्तूंत तो इंटरेस्ट घेता ते कंट्रोल करचे आवश्यकता आसा उदरवप स्तवी तशीच आमी खाता ती पिता ती ताजेर कंट्रोल उरका आमी कसं खाता ती कितलं खाता ती आमगेले एक शरिराक कितलं आवश्यकता आसा तितले आमकां खावका अनावश्यक ओव्हर इटिंग करचे ना तेन्ना आमी कृष्ण प्रसाद खावका जाल्यार म्हळ्यार आमकां हांगा मन शुद्ध करचें आसा हृदय शुद्ध करचें आसा देवान नांव घेवका आमकां एक 3 गुणांचो प्रभावांत आमकां येवचें ना पण असले शुद्ध आहार सात्विक आहार आणि प्रसाद आमकां घेवका हेतान वेगान ह्यो विषय येता धरून आणि ते लास्ट सांगिल्लो आसा जेनायटिल्स आमगेले जननी इंद्रिय वयर आमगेले कंट्रोल उरता आमगेले काम भावने वयर आमकां कंट्रोल उरता तेन्नाची केन्ना कोण हे विषय वाचो वेगम मनसा आमगेले वाणी आमगेले मन आमगेले क्रोधा वयरी आमकां एंगर कंट्रोल उरता हे क्रोध म्हणल्यार प्रत्येक मनशालान उरता आमी एक कसले एक मनाक थोडे वेळ जाले की तुरंत ते क्रोध आमगेर प्रभाव करता ताजेन केन्ना रिलेशन वायट जाता वैष्णवाल सांगते रिलेशन वायट जाता तदनंतर कितले लोकांक मनाक बेजार जाता कितले लोकांक अपराध जाता ताचे खातीर हे ಒಟ್ಟು दुष्परिणामाचेर आमकां वाचता म्हण आसलेली आमकां तो कंट्रोल करता कोण हे कंट्रोल करता तो एक परफेक्ट एक शिष्य जावच्याक योग्य जाता केन्ना इतले नाही मुखार वचून तो आनीक ते प्रगती केलेली एक परफेक्ट गुरु बी ताणें जाव येता म्हणून रूप गोस्वामी सांगता ते तदनंतर आमी गुरुले मुखार गुरुले कथा आयकुका तांतू देवाले गुण लिले देवाल प्राकट्य जाल्यार हाजे बद्दल पुरो आमी आयकत उरता आणि भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् आम्ही कसं खाता ती आम्ही कसं करता ती आम्ही कसं तपस्या करता ती आम्ही कसं देवाल नाव घेता ती कसं यज्ञ याग कसले करता ती ते पुरा विष्णूले कृष्णाक एक ऑफरिंग आहे ते नैवेद्य म्हणून आम्ही करता जीवनांत आमी कसले एक कार्य करता की हे एक देवाल खातीर म्हण देवाल उडगसता न्हू आमी करता अशी करून आमी आमगे जीवन एक डिसिप्लिनांत हाडटा ती आमगे जीवन हे मार्गार एक मोल्ड करता ती आमगे जीवनाक तेन्ना आमी सतत जावन देवाल स्मरण करत देवाक विसरनाशी आमी कंटिन्युअस देवाल स्मरण करता तेन्ना आमी हे मायाचे जे हेरेसमेंट आसता विंगड विंगड रितीन माया आमकां हेरेसमेंट करता केन्ना आमगेले इंद्रिय तृप्ती आमकां ते खावका ते करका अशी करका म्हणून माया आमकां हेरेसमेंट करता तेन्ना 3 गुणां हंत केन्ना घालता तदनंतर प्रकृती क्लेशांत तो आमकां घालता अशें करून आमी केन्ना हे ಒಟ್ಟು जीवनांत पालन करता ती तेन्ना आमी आनी तितले न्हय एक शुद्ध भक्ताले असोसिएशनांत संघांत आमी उरता ती आनी थंय नाम जप करता ती श्रवण करता ती देवाल गुणगान करता ती तेन्ना आमगेले जीवन माया प्रभावांत भायर येता अन्याभैलाशिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ती रुच्यते फेवरेबली आमगेली भक्ती कशी उरका भक्तीचे अनुकूल उरका आमी कसले कार्य करता ती भक्तीचे अनुकूल उरका आनी हंत कसले एक भौतिक लाभ आनी भौतिकच कसले एक लाभ नवे एक कसले एक कार्मिक अभिलाषेन
ते आम्ही करचे ना नवे केना एक भौतिक लाभ नवे खंयचे एक कार्मिक आमगेले प्रतिफळ एक फलापेक्षा उरचना त्यांना मात्र देव हे स्वीकार करता केन्ना अशी करना आम्ही देवाल भक्तींतू गुरुले आश्रयंतू नम्र भावना आम्ही देवाले एक सेव करता ती देवाल सेवेंत आम्ही संलग्न जाता ती तेन्ना आम्ही मायांतुल्यान मुक्त जावेता म्हणून सांगायचं तदनंतर पांचवाचे की डिस्क्राइब द ट्रान्सेंडेंटल पोझिशन ऑफ द लॉर्ड देवाला एक दिव्य स्तर कसले दिव्य स्थिती कसले म्हणतानी निमित्ता ती वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सभ्यते हंग परम श्रीकृष्ण परमात्मा परम पुरुषोत्तम आणि तीन फीचर्स सांगतात ते ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान ब्रह्मन मध्ये देवाला एक एफल्जन्स देवाला एक ब्रह्म ज्योती देवाल शरीराचं एक ब्रह्म ज्योती येतात त्यानंतर परमात्मा देव परमात्मा रूपारी प्रत्येक जीवाले हृदयांत वास करता त्यानंतर भगवान देवाक एक व्यक्तिगत कृष्णाक एक व्यक्तिगत एक रूप असा कशी शास्त्रांत वर्णन केल्या देवाले कलर खंयचे मेघवर्ण म्हणून देव कशी फ्लूट वाजयता खंयचे पितांबर वस्त्र घालता कौस्तुभ मणी असता म्हणून अशी वर्णन केलं आसा ताजे अर्थ कसं नाही देवाक एक पर्सनल एक फॉर्म असा रूप असा म्हणून सांगितलं असा तदनंतर एक परमात्मा रूपारी प्रत्येक शरीरांत देव प्रवेश करता प्रत्येक जीवांत प्रवेश करता आणि ते शरीराचे ते इंद्रियाचे प्राणवायूचे आणि शरीराचे एक बाह्य एक अंगाचे पुरा एक फंक्शन करता पळयलें आतां केन्ना एक शरीरांत आत्म वता तेन्ना ते शरीर कसले कार्य येना ते आत्माक हे शरीर फंक्शन करच्याक आत्मशक्ती दिता हे आत्मा खंयच्यान शक्ती मेळता परमात्माच्यान शक्ती मेळता तशीच पुरुष अवतार देव हे जगाचे सृष्टी खातीर जगाचे पालन खातीर 3 अवतार घेता पुरुष अवतार एक कारणदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू कारणदक्षाय विष्णू एक कारण म्हणले एक समुद्रांत तांणी हे केल्लो आसता कारणदक्षाय विष्णू कसं करता पुरा ब्रह्मांडाची सृष्टी करता महातत्वाची सृष्टी करता आणि तांगेल शरीरांत एक एक आम्ही पळयल्यात पोर्स आमगेल कशी एक रोम उरता ती तांतुल्यान रंध्र म्हणता पळय तांतुल्यान पुरा एक एक ब्रह्मांड भायर येता कशी एक सासमा काळ कशी हे तशी तितलं अनेक अनंत कोटी ब्रह्मांड म्हणता ती तितलं ब्रह्मांड भायर येतात तदनंतर गर्भोदक्षाय विष्णू गर्भोदक ओशन आणतो गर्भोदक्षाय विष्णू निधील असता कशी एक बी आम्ही पुरता ती तांतुल्यान कशी झाड येता तशी हे गर्भोदक्षाय विष्णूचे नाभीन तुलेन एक कमला फूल येता थंय ब्रह्माले उत्पत्ती जाता जन्म जाता आणि हा ब्रह्म पुरा बाकी पुरा जीवाक हांगा उत्पन्न करता सृष्टी करता आणि पंचमहाभूत मन बुद्धी इंद्रिय अहंकार हे पुरा ब्रह्म सृष्टी करता तदनंतर कारण क्षीरोदक्षाय विष्णू क्षीरोदक म्हणजे दुधाचे ओशणारे निधील असता क्षीरोदक्षाय विष्णू आणि हे विष्णू कोण परमात्मा रूपारी आमगेले हृदयांत आशिल्ले असता आणि आमगेले पाप पुण्य आम्ही कसं करता ती कसं कार्य करता ती कसं विचार करता ती आमगेले इंटेन्शन कसले ते पुरा आम्ही क्लोजली ऑब्झर्व करता परमात्मा रूपारी आणि केन्ना आम्ही प्रार्थना करता ती तेन्ना बी परमात्मा ऐकता आमगेले तदनंतर आणि हे क्षीरोदक्षाय विष्णू असा हे पुरा
अवतार देवाल कितलं अवतार असतील ते पूर्ण अवताराचे मूल स्रोत म्हण कोण क्षीरोदक्षाय विष्णू. तशी दशावतार आयला ती राम अवतार नरसिंह वरह हा कूर्म अवतार परशुराम अवतार खंच कितले बी अवतार आयला की हे पूरा क्षीरोदक्षा विष्णू म्हणतले ना आईल असं. तदनंतर गुणावतार. आता आम्ही कसं पळयले पुरुष अवतार गुणावतार. गुणावतार बी पुरुष अवतार तीन अवतार आम्ही पळयले कारणदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू क्षीरोदक्षाय विष्णू. तशीच ही गुण अवतार तीन गुण असा म्हणजे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हे तीन गुण बी प्रतिनिधित्व करचे का तरी ब्रह्मा सृष्टी करता शिवा विनाश करता आणि विष्णू मेंटेन पालन करता. विष्णू सत्वगुणाचे प्रतिनिधी शिवा तमोगुणाचे आणि ब्रह्म ह्याचे रजोगुणाचे प्रतिनिधी असं. कशी आम्ही एक बी रोयता ती त्यांना झाड जाता ते ब्रह्म कसं करता बी रोयता आणि झाड करता आणि विष्णू कसं करता ताका उद्दा घालता पोषण देता आणि ताका खंयचे पशु पक्षी खायन अशी ताचे रक्षण करता. तेन्ना शिव कसं करता ताजे ताका एक कसं एक पान सुकल्या की नवे ताजे एक कसं ब्रँच सुकल्या की नवे ताका कसं एक कीड लागल्या की रोग आयला की ताजे एक नाश करता. म्हणजे ते सुकिल्ले आम्ही कशी झाडाक तुळशीक सुकील हेणे सुकील पान असले काढतात ते त्या झाडा खातीर बर न्ही म्हणून ताका कीड आयल्या बी आम्ही ताजे हे करतात. तशीच हे जगाचे हे सृष्टी ब्रह्म करता पालन आणि रक्षण विष्णू करता आणि शिवा विनाश करता. केन्ना अशी करून हे जगाचे सृष्टी जाता आणि पालन जाता पोषण जाता. तदनंतर सिक्स्थ क्वेश्चन आम्ही पळोवया की सिक्स्थ क्वेश्चन हांगा अविहोत्र तांणी आन्सर करता ती कर्मयोग. हे कर्मयोग म्हळ्यार कसं न्ही आणि ताजे ना कर्मयोगाच्यान आमी एक आध्यात्म एक दिव्य स्तरार कशे पावचे म्हणटा न्ही निमगीता ती हांगा अविहोत्र सांगता ती एक आध्यात्मिक आमी एक स्तरार पावका जाल्यार आमी आमगेले स्वार्थ भावनाचे कार्य कसं आसा ती स्वार्थ भावनाचे विचार कसं आसा ती आमी ते सोडून दिवका. आमी कसले करता ती आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर करणे. स्वार्थ भावना म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर करचे आणि हे हे इंद्रिय तृप्ती कसं करता मुखार वचून आमगेले भौतिक बंधनाचे कारण जाता. हाचे खातीर आमगे लाईफ हांगा रेग्युलेट करचे आमगेले कर्तव्य कसं आमकां दिल्या भक्तीन तू ते आमकां करता. आणि कर्म आमकां कसल प्रकाराचे कर्म करता भगवद्गीतान तू तीन प्रकाराचे कर्म सांगल्या कर्म अकर्म विकर्म. हे कर्म असा एक सुकर्म म्हळ्यार एक आमकां शास्त्राचे इंजंक्शन शास्त्राचे नियम कसं दिल्या नियम अनुसार आम्ही करता ती ते कर्म कसं जाता एक पुण्य कर्म जाता. केन्ना आणि शास्त्राचे विरुद्ध आम्ही कसले कार्य करता ते पाप कार्य जाता. ते आमगेल खातीर बरे न्ही आमकां आनीक हे भौतिक बंधनांतू हे घालता. तदनंतर सर्वश्रेष्ठ कर्म खंयचे विकर्म हे आमगेले भौतिक हाजे स्तरा वयर आमकां हे व्हरता. हे आध्यात्मिक एक भक्ती करचे आमगेले एक पाप आणि पुण्याचे परे जाऊन कार्य करचे फक्त म्हळ्यार देवाल संतृप्ती खातीर कार्य करचे ते म्हणटा ती अकर्म म्हणून. तेन्ना हांगा सांगिल्लें आसा की आमी एक चेडूपणावरी कार्य करचे आम्ही ते सोडका तेन्ना आम्ही एक हांतुल्यान भायर येवचे येता. तशी एक आध्यात्मिक आमकां एक शास्त्रांत एक हे दिल्या एक नियम दिला ताजे प्रकार आमकां जीवन कर्क म्हण आसल्यार
आमगेले एक चेडूपण की आमगेले एक मूर्खतन बी तो कार्य करचे आमी सोडता म्हणून सांगितलं आसा. हांगा एक उदाहरण दिल्लं आसा की सांज चेडू तेन्ना बापूस सांगता कसले हुशार ना जाले वखद घे वखद घे म्हणून गुळी दिता ते कोड असता चेडू घेना नाका नाका म्हाका आवडना म्हणटा. तेन्ना ते गुळी कशी पुणी घेव का म्हण बापूस कसं सांगता तू हे गुळी घेतले पळय हांव तुका चॉकलेट दिता. तेन्ना चेडू ते चॉकलेट आशे खातीर केन्ना केन्ना खाता. जाल्यार केन्ना केन्ना चेडू मस्त हें करता म्हाका चॉकलेट बी नाका ते वखद खावंक घेवचें ना म्हाका म्हणून. जाल्यार त्या चेडूक एक अज्ञान आमी ती एक मूर्खता आमी ती ताका गोतना आपणेन बेगी आराम जावपा स्वस्थ जावपा म्हण आरोग्यवान जावपा जाल्यार बापसूक काळजी उरता. तेन्ना बापसू आनीक विंगड विंगड नमुना हें करता तेन्ना मुखार सांगता की पळय तू खाल्यार हांव चॉकलेट न्ही हांव आईस्क्रीम दिता तुका म्हण आनीक चड एंटायज करता. तशीच हे बद्ध जिवाक कसं जालें हे इंद्रिय तृप्ती करचे अभ्यास जावन गेले. हे इंद्रिय तृप्ती हांतू पडता ते इंद्रिय तृप्ती करचे खातीर कसं दिल्या वेदांत विंगड विंगड कर्मकांडाचे कार्य करचे सांगल्या. तू हे यज्ञ केले हे फलच प्राप्ती जाता. हा हे उपवास केले हाजी फल प्राप्ती जाता. हे अशी मंत्र जप केले हाजी तुका फल प्राप्ती जाता अशी म्हणून विंगड विंगड मार्ग दिल्लो आसा विंगड विंगड हे दिल्लो आसा. तेन्ना तांकां कसं जाता तांणी पुण्य कार्य केलेले तितले कर्मकांडान तांणी हे करता ती विंगड विंगड पूजा करची उपास करची यज्ञ करची तेन्ना तांकां केन्ना केन्ना स्वर्गाची बी प्राप्ती जाता. व्हड व्हड तांकां हे मेळटा तशें हांगा बापूसो चॉकलेट आईस्क्रीम तशी दिता की देव आमकां एक एक प्रमोट करता की हा हें कर तुका बरें जातलें हें कर तुका बरें जातलें. देवालो उद्देश कसले आमचे भौतीक जगतांत भायर काडचे जाल्यार आमी त्या लेवलार नात. ताका हगूर हगूर जावन आमकां जाय आशिल्लें कसं न्ही पयलीं ते देव दिता. हें फल हें अशें कर हें कर्मकांड अशें कर हें यज्ञ कर हें तपस्या कर हें उपास कर हें मंत्र सांग तो ह्या लेवलार येता. जाल्यार हांगा सांगिल्लें आसा वैदीक साहित्यांत कसलं बी दिल्लें आसा ते प्रत्येक कर्मकांडा विशयांत ते कसं करता अंतिम जावन विष्णूक वता. आमी भटमा मामानी सांगिल्लें आसा कृष्णार्पणमस्तू खंयचे पूज कर आमी गणपतीक पूज कर लक्ष्मीक पूज कर सरस्वतीक पूज कर खंयचे पूज केल्यार लास्टाक कृष्णार्पणमस्तू म्हण कृष्ण मूल देव हांगा कसले केल्यार कृष्णाक विष्णूक वता ते म्हणून ते ते आमी एक उदाहरण एक आमी पळोवं येता सत्यनारायण पूजा घरांत करता ती ते उद्देश कसो उरता तांतू आमगेलो उद्देश शुद्ध भक्ती उरना तांतू आमगे एक बरे घरांत संपत्ती येवका घरांत एक बरे सुख शांती उरता आमगे पुत्ता बरे जॉब मेळका आमगे धुवे बरे बामूण मेळका असो लोट अपेक्षेन आमी पूज करता ते जाल्यार कोणा पूज करता ती नारायणा पूज करता. तशीच आमी आमगेले एक वर्शीक म्हळें वर्शांतीक म्हळें तेन्ना भटमामा आपूण पळयले उरतले सान एक सालिग्राम घेवन येता एक सान डब्यान तांतू ते दीस कसन जेवण करता की ते पुरो निवेद्य करतात ते प्रसाद ते पिंडाक निवेद्य करतात इतलेच नाही ते पिंडाक खंय दवरता ती विष्णू पाद घेवन येतात आनी तांब्याचे व्हड पाद घेवन येतात ते पादार पिंडाक बसयतात तांतू ते तांणी विष्णूक तुमगेले जीवन मोक्ष प्राप्ती जावचे कोण कोण प्राप्त करता ती विष्णू दितालो तशी अंत जावन आमी खंयचेय कार्य करता ती त्या विष्णूक पावता म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी एक जाणटपण अशी एक चेडूपण एक मूर्खतनान आमी कसं करता ती आमी इंद्रिय तृप्ती करता तो एक वेदशास्त्राचो उपयोग करता ती कर्मकांड करून जाल्यार आमकां ते गोत उरना की हे पुरा विष्णूक वता. हांगा कृष्णान सांगिल्लें आसा वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेह पूरा वैदिक ज्ञानाचे मूल स्रोत कोण हांवचे आणि वैदिक ज्ञान पूरा कसं करता मेगेल्या आश्रयान तुमकां घेवन येता म्हणून सांगिल्लें आसा. जर आमी वेदाचे आश्रय घेना जाल्यार कसं जाता एक 84 लाख योनींत आमी परत 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 जन्म मृत्यू घेवन भ्रमण करता ताचे खातीर
चैतन्य महाप्रभूने एक सुंदर उपाय दिले आमका. हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. हे कलियुगांतू तुमका कर्मकांड करका पडना आणि होड होड तपश्शीर करका पडना. कसले करका पडना. तुमका सिंपल एक जाऊन देवाला नाव घेवका, नामस्मरण घेवका. हेच तुमका मोक्ष प्रदान करता. कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. तीन पंथ त्यांनी सांगतात ते हरिनाम 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 घे हरिनाम घे हरिनाम घे. हे शिवे खंयचे उपाय ना खंयचे उपाय ना. तीन टाइम त्यांनी सांगतात ते गतिरन्यता. तशीचे हांगा प्रॉब्लेम कसं झालं कलियुगांतू लोकाले प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रत. हम्म. लोकाला म्हणतो कसं लेखे इतलं सरळ उपाय दिला कलियुगांतू. एक म्हणे लोकाला आयु मस्त कमी, आणि ह्याचे स्मरणशक्ती कमी, शरीरांतू शारीरिक शक्ती कमी, मंद मंद बघय भाग्य मंद भाग्य कमी लोकांना. पाप कर्म जास्ती जात असं त्याच खातीर कसं करा हरिनाम घ्या. प्रमुखार सांगितलं असा कलेर दोष आणि देराजान नसती एको महान गुणा कीर्तना देवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. कलियुगांत इतलो तो दोष उरतले. ಹಂಗ ಆಯುಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಉರ್ತಾ, ಲೋಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಮಂದ್ ಉರ್ತಾ, लोकाले बुद्धी मंद उरता, स्मरण शक्ती कमी उरता. प्रति इतलं दोष असलं तर की जितलं पाप कार्य उग्र कर्म जाता ते जाल्यार बी दे एक अवकाश देता कलियुगांत कोण एक कीर्तना देवस्य कृष्णस्य. कोण कृष्णाला नाव घेता हे पुरा दोषांतुलन तो मुक्त जाता. त्या पुरा शक्ती देव दिता आणि हे पुरा संसारांतुले मायांतुल्यान मुक्त करता. मुक्त संघ परम ब्रजेत आणि भगवत धामात प्रवेश करता. अशी करू कोण गुरुले आश्रय आणतो, देवाला भक्ती करता, गुरुले मार्गदर्शन आणतो, भक्ती करता आणि शास्त्राचे नियम पालन करता आणि विग्रहाचे आराधन करता. त्यांना आणि कसल विग्रह आराधन करता थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म. एक कृष्णाले त्रिभंग रूपाचे तुम्ही आराधन करता आणि देवाक एक भोग नैवेद्य करचके, प्रसाद स्वीकार करचके, हरिनाम घेवचके, भक्ताल संग करचके नवट्टू कर तुम्ही मायाल प्रभावांतून बाहेर पडत सांगितलं. आणि सातवाच म्हण द्रुमिळ म्हणून द्रुमिळ त्यांनी आन्सर करतात. ते प्रश्न कसले की देवाल विंगड विंगड अवतार आम्ही आता पळयलं देवाले पुरुष अवतार गुण अवतार क्षीरोद कारणदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू क्षीरोदक्षाय विष्णू हे पुरुष अवतार. प्रकृती सृष्टीचे सृष्टी करचे, सृष्टीचे पालन करचे, रक्षण करचे आणि सृष्टीचे विनाश करचे. तदनंतर गुणावतार म्हणजे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तीन रूपारी येतात. हे अवताराचो तो उद्देश कसं नाही एक भक्तांक एक आनंद दिवच तरी भक्तांक आनंद दिता दिता तांक एक शिक्षा दिवच तरी एक लेसन दिवच तरी तांक एक शिक्षण दिवच तरी. तदनंतर भक्ताले रक्षण करते परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम. असुराले संहार करचे आणि भक्ताले संरक्षण करचे. आणि मेन उद्देश म्हळ्यार कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली स्मरण करच्या भक्ताक एक अवकाश. आता देवाले लिहिले ना सपोज काही लिहिले जाल ना देव म्हणून सिर्फ फक्त एक रूप दिले आम्ही कितलं म्हण स्मरण करतले देवाले. अशी लील कितलं अनंत अनंत लीले देवान केले. विंगड विंगड रूप राहिले ती दशावतार रूपार येऊन रामाला अवतार येऊन विंगड विंगड लील केलं. कृष्णाला अवतार येऊन विंगड विंगड लील केलं. नरसिंहाला अवतार येऊन त्याने लील केलं. कितलं अनंत लील करून ते लीलेचे आम्ही केन ऐकता ती लीले देवाला सांगता ती हे स्मरण करच्याक देवान आमकां अवकाश करून दिला असा. अशी तुम्ही येताना सांगता ती हे देवाले विंगड विंगड स्मरण आहे रूप आरे तांगेले विंगड विंगड अवताराचे स्मरण करका.
म्हणून तांगेले तशें करून आमगे जीवन आमी उद्धार करून घेता म्हणून तांणी सांगता. आठवाचे प्रश्न असा, चामस ऋषीक तांणी घेता ती आता कोणाक भक्ती ना, कोणाक भक्ती मेळचे भाग्य मेळना, तेन तसं लोकल कसं जातले? व्हॉट इज द डेस्टिनेशन ऑफ वन हू इज डिवाइड ऑफ भक्ती? तांगेल डेस्टिनेशन कसं जातले? तांणी सांगता ते चामस ऋषी दोन प्रकाराचे हांगा अभक्त उरता ती, म्हळ्यार एकाक न भजंती, तांकां देवाल भक्ती करच्यान कसले इंटरेस्ट ना, कसले तांगे अज्ञान, तांकां देवाल बद्दल देवाल भक्ती बद्दल कसले महत्व वतना तांकां, तांकां अज्ञान उरता, अज्ञाना कारण ना भजंती. आणि दुसरे अवजानंती, अवजानंती म्हळ्यार कसं न्ही, तांकां गोत्तुरता देवाल बद्दल देवाल अस्तित्वा बद्दल, पण ते गोत्तून बी देवाक तांणी द्वेष करचे लागता, देवाक एक डिसरिस्पेक्ट, तांगेले एक अहंकार आमी ती तांणी देवाक मानना ती. जाल्यार कोण एक अज्ञान रूपारी तांणी देवाक एक भक्ती करना ती, जाल्यार बी देव तांकां कृप दिता. तांणी एक भक्ताले एक आश्रयांतू आयल्यार तांकां देव कृप दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार कोण अवजानंत आसा, कोण मुद्दाम जावन देवाल एक अस्तित्वांत संशय करता, नवे देवा एक गौरव दिना, देवा एक देव म्हण स्वीकार करना, तागेले अहंकार आमी ती, हांकां देव केन्ना प्राप्त जायना. कसले म्हळ्यार असो लोक तांगेले अहंकार आमी ती, तांणी पाप कार्यांत भाग घेता ती, पाप कार्य करतात, इतले न्हय की शास्त्राक तांणी मिसइंटरप्रेट करता ती. अशें तुमचे आयकल उरतले की भगवद्गीता कितलो लोकांनी बरयल्या, तांगेले इंटरप्रेशन, तांगेले एक मनोप्रमाणारी काल्पनिक रूपारी तांणी बरयल्लो आसा. ते अशी करून तांणी पाप करतात. इतले न्हय, असल लोक एक काम प्रवृत्त एडिक्ट जाता ती, मांसाहार करच्यान एडिक्ट जाता ती, आणि तांगेले अहंकारा मिती, तांगेले एक पावर की एक श्रेष्ठ तांकां जन्म मेळिल्लो आसले ती, तांगेले एक ज्ञान, तांगेले एक सौंदर्य, नवे तांगेले एक शारीरिक बल, हाजी मिती तांकां एक अहंकार आयिल्लो उरता. ते अहंकारा मिती तांणी पाप कार्य करचे लागता ते. तेन्ना तांकां असल लोकांक कृष्ण सांगता, तांकां नरक प्राप्त जातले, थंय तांकां मस्त अनेक अनेक कश्ट तांकां सहन करता पडटले. कसले म्हळ्यार तांणी देवाक अपराध करता ती, ಒಟ್ಟು मस्त नमुना पाप करता ती. अशी करून ताचे खातीर हांगा शास्त्रांत दिल्ले आसा 4 नियम पालन करता. कसले म्हळ्यार नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट नो गॅम्बलिंग. हे 4 नियम कसले पालन करता, हे 4 वस्तू आसा ती हे पापाचे जड आसात, मूल आसा पापाचे. तेच खातीर हे पाप करचे केन्ना पहिले पाप 4 नियम पालन करून पाप करचे बंद करता पहिले, तदनंतर भक्ती करून पाप करची जे प्रवृत्ती आसा ते आमगेल्यान तू कमी करता. तदनंतर 9वे क्वेश्चन करभाजन ऋषी तांणी दिता ती, हे लास्ट क्वेश्चन ते युगावतार देवाल विंगविंगड अवतारा बद्दल म्हाका सांग, कशी तांगेले अवतार आशिल्ले, तांगेले हे कसले तेन्ना ऑलरेडी आमी खंयचे खंयचे अवतार म्हण डिस्कस केल्या, आणि हांगा अशी सांगिल्लो आसा भागवतमांत एक श्लोक आसा, कृतं त्रेता द्वापरं च, हे करभाजन म्हणून सांगतात. श्री करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरेत्यासु केशव नानावर्ण विदाकारो ननैव विधीय जायते. प्रत्येक युगांतून जशी त्रेता कृत सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आणि कलियुग म्हणतो, विंगड विंगड रूपारी कृष्ण येता, आणि भक्तीचे मार्ग बी विंगड विंगड दिल्लो आसा. सत्ययुगांतू देवाल बಣ್ण कसलो आसता, वाईट, आणि 4 चतुर्भुज रूप उरता, आणि पुरा मेटेड हेअर,
आणि एक ट्री बार्क घालून उरता आणि हे रूपाक हंस रूप पण विंगड विंगड नाम आसा ती वैकुंठ धर्म योगेश्वर पुरुष परमात्मा अशें करून विंगड विंगड रूपारी देवाक गुणगान केल्लें आसा त्रेतायुगांतू रेड कॉम्प्लेक्शन देवाल कलर खंयचे तांबडे चतुर्भुज रूपारी आणि तांगेले एक अशी सांगिल आसा ट्रिपल बेल्ट देवाक तीन हे आसा म्हळ्यार ते तीन वेदाचे हे दाखयता कशी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेदाचे अशी आणि त्रेतायुगांतू कशी देवाक भक्तीचे मार्ग कसले सॅक्रिफिशियल यज्ञ करचे सत्ययुगांतू तपस्सीर करचे त्रेतायुगांतू यज्ञ करचे त्याच्या खातीर हाजी सिंबल म्हळ्यार कसं नाही कशी यज्ञ अंत आम्ही कसं करता ती ते वुडनाचे लॅडल स्पून चमच देवाक तूप घालच्या यज्ञान तूप घालच्या कसकसन यज्ञाचे हे असते ते वटू एक सिंबल असतं त्रेतायुगाचे तदनंतर त्रेतायुगांतू विष्णू यज्ञ प्रश्निगर्म उरुक्रम म्हणून अशी देवाक गुणगान केलं असं नंतर द्वापर युगांत आमको तसा ब्लू डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन कृष्ण अवतार जाल्लो आसा आणि तांगेले वस्त्र कसले पितांबर आणि श्रीवत्स तांगेल मार्ग आणि कृष्ण अवतार तांणी व्हेल्लो आसा द्वापर युगांत तू भक्तीचे मार्ग कसले डीटी वर्शिप ओडोड देवळ बांदचे अर्चविघ्नाचे आराधन करचे आणि वेपन कसले चक्र हांगा देवाले आणि कलियुगांतू गोल्डन अवतार देवाले गौरवर्ण आणि कशी भक्ती मार्ग कसं नाही हरिनाम संकीर्तन देवाले नाम घेवचे श्री चैतन्य महाप्रभू नामारी तांगेल गुणगान जाता आणि हांगचे देवाले एक ऑर्नमेंट आभूषण म्हळ्यार कसले हांगा देवाक फक्त आणि म्हळ्यार हे गंधाचे लेप उरता आणि कसले आभूषण उरना त्यांनी संन्यासी रूप हे घेतलेलं उरता त्याच्या खातीर तांगेल कसले आभूषण हांगचे वेपन म्हळ्यार कसले हरिनाम हांगा वेपन म्हळ्यार हांगा शत्रूक नवे असुराक मारच्या आयले ते चैतन्य महाप्रभू मस्त एक कृपाळू दयाळू रूपान ताणे आयिल्लो आसा चैतन्य महाप्रभू लोकांक मारनाशी लोकांतू राक्षसी प्रवृत्ती मारचे खातीर हरिनामाचे आयुध घेवन चैतन्य महाप्रभून हांगा आयिल्लो आसा तांगेले आयुध अनेक आयुध म्हळ्यार कसं न्ही ब्युटी तांगेल गौरवर्ण तांगेल इतलं सुंदर असेल की ते तांगेल दर्शन घेतील मात्र ते तांगेल पुरा असुरी प्रवृत्ती आणि कसले नकारात्मक भावने दूर जात आशिल्ले अशी विंगड विंगड एजांतू विंगड विंगड तांणी रूप घेवन देवान हांगा आयिल्लो आसा आणि विंगड विंगड मार्ग आमकां दिल्ले आसा स्पेशली जावन कलियुगांत हांगेले एक राक्षसी प्रवृत्ती वचचे खातीर एक हरिनाम संकीर्तनाचे प्रोसेस चैतन्य महाप्रभून इंट्रोड्यूस केल्लो आसा आणि तशें हांव प्रभुपाद स्वामीन ताका मुखार घेवन वचून हिंग पुरा पाश्चात्य देशांत वरे ताचे प्रचार केल्लो आसा प्रत्येक मनशाक तांगेल जाती तांगेल वर्ण तांगेल धर्म ते पळयनाशी तांकां भक्ती दिवका भक्ती प्रदान करता म्हणून तांणी पुरा जगा वचून हे हरिनामाचे प्रचार केल्लो आसा केन्ना अशी आमी हे प्रकारारी देवाले पुरा शरण घेता ती एक गुरु आश्रयांतू तेन्ना आमी कसल बी एक चुकून बी पाप केले रे देव ते पापांतुल्यान आमकां मुक्त करता ताचे रिएक्शन आमकां दिना म्हणून की अशी हे सायन्स निमी हे नवयोगेंद्र लांतू हे आध्यात्मिक विज्ञान आनी शिकता ते अशें करून हे विशय नारद मुनी वसुदेवाक सांगता हे वट्टू आमी केन्ना केलता करता ती आमी आमगे जीवन परिपूर्ण करत आणि हे जगत सोडून आध्यात्मिक जगतांतू प्रवेश करत तेने अशी तांणी वसुदेवाक गुणगान करता ती कसले म्हळ्यार वासुदेव एक शुद्ध भक्त आसा ऑलरेडी ताका गोत्त आसा जाल्यार एक नम्रते नारद मुनी मुखार विन्नान तू आयकुका आणि हे आयकल हे कन्वर्सेशन मुखार कलियुगाच्या लोकांक उपयोग जातले म्हणून उद्देशान आयकल सांगिल्लो तेन्ना तांणी वसुदेवाक गुणगान करता ती वसुदेव तू तरी इतलो भाग्यवान आसा
तुगेल घरान तो देव जन्म आयला, तुगेल पुत्र जावन जन्म आयला. सद्दां देवाल तुगेल दर्शन जाता, तांगे लिलेचे आस्वादन तू करतासा. देवाल संगती बसता, देवाल संगती उलयता, कृष्णाल संगती न्हिदता, कृष्णाक आलिंगन करता सद्दाची. कृष्णा संगती जेवता. तुगेल भाग्य कितलं आसा, दीस रात तू देवाले संगात आसा. म्हणून तुगेल जीवन ऑलरेडी तुगेले परिपूर्ण जाल्या म्हणून सांगता. अशें करून आमी हे आज कंप्लीट केले. हे नवयोगेंद्राले आणि निमी महाराजाले कन्वर्सेशन नारद मुनीन वसुदेवाक सांगचे. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि मगेलांत कसले चुक्यो बरी क्षमापण करता. आणि हांतुल्यान कसले तुमके उपयोग जाल्लो असलेले मगेले हे धन्य म्हणले हांव कसले हांव प्रिपेअर केले, कसले हांव स्टडी केले. हरे कृष्ण.